नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयाविषयी केंद्रीय माहिती आणि वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली माहिती. भारतीय विमान सेवा कंपन्याक इंधनाच्या मोलात स्थिरता हाडपा खातीर 10,000 कोटी रुपया आधार दिवपाची केली घोषणा. दिल्लीच्या मालवी नगरात आज सकाळी हॉटेलात उजो पेटून 21 लोकांक आयले मरण. प्रधानमंत्र्यांनी दुःख उक्तावन आधार निधी केलो जाहीर. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्य मंत्रिमंडळ बसकेत म्हजे घर येवजणेविषयी घेतिल्ल्या निर्णयाची दिली माहिती. 5 जून सावन गोंयांत राबयतले 5वें गोंय नितळ गोंय मोहीम. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नूतनीकरण केल्ल्या साखळीच्या किल्ल्याचे केले लोकार्पण. गोंयचो इतिहास आणि दायज संवसारामुखार दवरपाक राज्यांतल्या साबार किल्ल्यांचे करतले नूतनीकरण मुख्यमंत्री. राजकीय पावंड्यार आदिवासी समाजातल्या लोकांक आरक्षण मेळोवप भोवप गरजेचे आसा. आदिवासी समाजातल्या आमदारां सयत जाल्ले बसकेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिली माहिती. थारिल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण राज्यातल्यो शाळा शेनवारा 6 जून दिसा जातल्यो सुरू. शिक्षण खात्याच्या वतीन साबार शाळांतली दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाची कामां बऱ्यापैकी जाल्यात. पुराय शिक्षण संचालक. आणि आता खबरो विस्तारान. आज जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत 6 महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. अस्तंत आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या प्रकरणाक लागून तणावपूर्ण वातावरण आशिल्ल्यान एव्हिएशन टर्बायन इंधनाचे मोल वाडिल्ल्यान सरकारान एव्हिएशन टर्बायन फ्युएल स्टेबिलायझेशन फंड तयार करपाचो निर्णय घेतला. हाच्या खातीर सरकारान 10,000 करोडा परस चड पैशांच्या तजवीजेक मान्यताय दिल्या. सामान्य मनशाचेर ह्या वाडिल्ल्या मोलाचो परिणाम जावचो न्हय म्हण हो निर्णय घेतला अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिषदेत दिली. एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है. सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा. दिल्लीचे प्रदूषण नियंत्रणात हाडपाचो निर्णय लेगीत आयच्या मंत्रिमंडळ बसकेत घेतला. ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतना दिल्लीतले पोरने ट्रक आणि बसी बदलपाचे थारल्यात. ह्या निर्णयाचो प्रभाव दिल्लीतल्या 1,90,000 ट्रक आणि 16,000 बसींचेर पडटलो. ह्या खातीर 5,041 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. सुरवेग ही येवजण 2 वर्सां खातीर आसतली. ट्रक्स और बसेस दिल्ली में एनसीआर में इनको रिप्लेस करने का एक 5,041 करोड़ रुपीस का फंड एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में. अगर हम डेटा देखें तो BS1 टू BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स. इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स. ओडिशात कोस्टल हायवे बांधपाचो निर्णय सरकारान घेतला. रामेश्वर कोणार्क पारादीप कोस्टल हायवेची लांबाय 107 किलोमीटर आसतली. ह्या योजनेच्या अंमलबजावणे खातीर 8,301 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है, वहां से पारादीप की ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगी. और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी का मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, पुरी बीच, इन सब का कनेक्टिविटी पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपकमिंग एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी होगी. बिहारातल्या खगडिया पूर्णिया चौपदरी महामार्गाच्या बांधकामाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. ह्या बांधकामा खातीर 3,936 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है बिहार में, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन. इस पूरे सेक्शन में काफी हाईवेज बने इन 10 वर्षों में और पूरी रोड कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हुई है. इस ट्रांसफॉर्मिंग रोड कनेक्टिविटी में और इंप्रूवमेंट लाएं और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जनसाधारण की साधारण मानवी की जो एक्सपेक्टेशंस है, मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके तहत
आज खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर्स और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेव्हलप किया जाएगा। नवी दिल्लीच्या मालवीय नगर वाठारात एका हॉटेलात पेटिल्ल्या उज्याक लागून 21 लोकांक मरण आयलें। आज सकाळी सुमार 9:15 वरांचेर घडिल्ले हे घडणुकेंत उजो पालोवपी दळाक 40 जाणांक सुखरूप भायर काडपाक येस आयलें। हॉटेलात पेटिल्लो उजो इतलो तीव्र आशिल्लो की तो नियंत्रणात हाडपाक 10 उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो कामांत लागिल्ल्यो। उजो पेटपाचें कारण अजूनय स्पश्ट जावंक ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तावन प्रधानमंत्री आधार निधींतल्यान अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दर एकी 2 लाख रुपयांचो आधार तशेंच दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची मजत जाहीर केल्या। मजगती दिल्ली सरकारचे मंत्री आशिष सूद हांणी दिल्लीतल्या हॉटेलात घडिल्ल्या अग्निकांडा विशीं प्रतिक्रिया दितना हे इमारतीत रेस्टॉरंट तशेंच हॉटेल चलोवपाक गरजेच्यो परवानग्यो आनी कागदपत्रां आसात हाची खात्री करून घेतले। उपरांत इमारतीचे मालक तशेंच हेर संबंदीत लोकांक बेगोबेग अटक करतले अशी गवाय दिली। ते भायर नगर निगम, उजो पालोवपी दळ, वीज खातें, उदका खातें तशेंच हेर संबंदीत खात्याकडच्यान नियाळ घेतल्या उपरांत ह्या वाठारात अशा तरेच्या बेकायदेशीर इमारतींचेर बेगोबेग कारवाय करून ते बंद करून उडयतले अशें लेगीत सूद हांणी मुखार सांगलें। एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसीज, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। कर्नाटकाचे 18वे मुखेलमंत्री म्हूण आयज काँग्रेसचे DK शिवकुमार हांणी बंगळुरूच्या लोकभवनात आयोजीत सुवाळ्यांत पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो। तशेंच जी परमेश्वर हांकां कर्नाटकाचे उपमुखेलमंत्री म्हूण सोपूत दिलो। तांच्या सयत 13 हेर मंत्र्यांनी आपल्या पदाचो ताबो घेतलो। हातूंत प्रियांक खरगे, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटील, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जराकिहोली, कृष्णा बायरेगौडा, UT खादर, यतींद्र सिद्धरमैया, बायरथी सुरेश तशेंच शरण पाटील हांचो आस्पाव आसा। मजगती DK शिवकुमार हांच्या सोपूतविधी खातीर बंगळुरूत गेल्ले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी DK शिवकुमार हांच्या नेमणुकेचेर खोस उक्तायतना ल्हानांतल्या ल्हान कार्यकर्त्याक मुखेल पदाचेर येवपाची संद मेळप खूब गरजेचें अशें मत उक्तायलें। I am very happy that he is the chief minister, and I think this is a good step towards ensuring that people from the grassroots who have fought for so long, who have been consistent, eventually reach up to the position. So he is an inspiration, and I am very happy for him. I was, but now I have been an ally of the Congress party, and we have worked together even in 2022 in Goa. Although we didn't succeed, we do hope that in future we will succeed. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 DD नेशनल चैनल पर। भारत को जगाने वाली आवाज। अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों,
स्वामी विवेकानंद, उनका संदेश शक्ति, सेवा और आत्मविश्वास। देखिए 6 जून से अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन राज्य मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली। ह्या वेळार उलोवप करतना म्हजे घर संबंधित कार्यावळ फाल्यां मडगांव हांगा आयोजीत जातली आनी हे कार्यावळीत दक्षिण गोंया खातीरची मंजुरी पत्रां वितरीत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। तशेंच अजून मेरेन हे येवजणे अंतर्गत 3000 परस चड मंजुरी पत्रां तयार केल्यात अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली। म्हजें घर हाजो कार्यक्रम आमी मडगांवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनात दवरला। 11 पासून तो 1 पर्यंत कार्यक्रम चलतलो। मडगांव म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतले जितक्या जितक्या जाणांनी आपली एप्लिकेशन्स म्हज्या घराच्या अंतर्गत सबमीट केल्ली त्या सगळ्या जाणांक सनदी दिवपाची आनी तेंच्यो फायनल ऑर्डरी दिवपाचो कार्यक्रम पयलो म्हणजे मेन कार्यक्रम जाल्या उपरांत हो पयलोच कार्यक्रम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ऑर्डरी दिता। हाच्याच बरोबर जेंका जेंका आपले काही जर म्हणजे डॉक्युमेंट्स किंवा बाकीचे व्हेरिफिकेशन्स एप्लिकेशन्स दिवपाचे आसत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतल्या लोकांनी जाल्यार तांच्यांनी बी येवचें। तांचेय बी भायर म्हणजे काउंटर्स लायिल्ले आसतले रिलेटेड ऑल म्हणजे गव्हर्मेंट लँड 20 पॉयंट प्रोग्राम रुका रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड किंवा 1974 एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1000 ऑर्डर्स ह्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फाल्यांच्या हितूंतल्यान डिस्ट्रीब्यूट जातली। गोंय सरकाराच्या वतीन 5 जून ते 5 सप्टेंबर मजगती 5वें गोंय नितळ गोंय ही 90 दिसांची मोहीम राबोवन राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच जिल्लो महामार्गाच्या कुशीक 10 लाख झाडां रोवपाची मोख दवरल्या अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली। गोंय सरकार फुडल्या 90 दिसाची कॅम्पेन लॉन्च करता विच इज इन ग्रीन गोवा क्लीन गोवा। ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल हायवे पयली, स्टेट हायवे दुसरे, डिस्ट्रिक्ट हायवे तिसरे एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो संकल्प आसा। हांव अपील करता फाल्यांच्यान चलपी 5 तारखेच्यान चलपी 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात मानाधीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आव्हान केल्लें एक पेड माँ के नाम हें झाड लावचें म्हणून। आमी पळयता की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख वोटर आसा म्हणजे 11 लाख वोटर आसा 10 लाख वचून झाडां लावपाक शकतले। आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला। प्रत्येक वोटरान मिनिमम एक झाड लावचें। ओके, एक पेड माँ के नाम ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येकान एक झाड लावचें। झाडूय आमीच दिता, लावपाचो जागोय आमीच दिता, तुमी फक्त येवन लावचें आनी केन्ना तरी त्या झाडाची काळजी घेवची। तशेंच सरकारात आशिल्ल्या कांय मंत्री आनी आमदारांनी गोंय राज्य कर्मचारी नेमणूक आयोग रद्द करचो अशी मागणी केल्ली। हाचेर प्रतिक्रिया दितना राज्यांतल्या तरणाट्यांक तांच्या कसब आनी गुणवत्ते प्रमाण पारदर्शक रितीन रोजगार मेळोवन दिवचे खातीर आयोगाच्या वतीन नेमणूक जावपाची प्रक्रिया चालू दवरतले अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली। सरकारान स्टाफ सिलेक्शन जे केलां तेजो गोंयचो टॅलंट पूल आनी मेरीट बेसिसचेर नोकरी ट्रान्सपरंट रित्या भरपा खातीर केल्लें आसा तें चालू उरता। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज नूतनीकरण केल्ल्या साखळे किल्ल्याचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलोवप करतना गोंयांतले साबार पोन्ने किल्ले परत गरजेचें बांदकाम करून गोंयचे दायज म्हूण लोकां मुखार दवरतले अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली। गोंयचो इतिहास संवसारा मुखार मांडपी दर एक किल्ल्याचें नूतनीकरण करपाचें काम गोंय सरकार करतले अशें तांणी मुखार सांगलें। तशेंच नूतनीकरण केल्लो सांखळेचो किल्लो कला आनी संस्कृतीचें केंद्र थारतलें आनी ही सुवात नितळ दवरप ही लोकांची जापसालदारकी जावन आसा अशें आवाहन तांणी मुखार केलें। युगायुगात म्हणजे सांखळेचो आमदार मुख्यमंत्री जाल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्यांचें भाग्य आसा। आमी जे म्हणटा की पुराय सांखळे आमकां खूब वेवस्थीत रित्या लोकांक दाखोवपाकूय मेळ्ळी एक्झॅक्टली सांखळे कितें आहा ती। हांव एकदां म्हणटा की हांव भाग्यवान आसा इतक्याच खातीर कारण वेगवेगळ्यो पुरातन गोश्टी म्हणजे बेतूल फोर्ट हो परत एकदां रिनोवेट करून लोकां कडेन पावपाचें काम हें म्हाकाच मेळ्ळें। छत्रपती शिवाजी महाराजांचें सप्तकोटेश्वराचें मंदिर पुनर्निर्माण बांदणी करपाचें काम हें म्हज्याच कार्यकाळांत कंप्लीट जालें। शापोरा फोर्ट हो परत एकदां आमी बांदला, लोकार्पण करपाचो उरला,
तेंय करपाचो योग हो म्हाकाच मेळ्ळो. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आत्तां म्हाजे कडेन आसा आनी तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्यान करीत आसा. थारिल्ल्या वेळापत्रकाप्रमाण राज्यातल्यो साबार शाळा शेनवारा 6 जून सावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. उष्णतेचे ल्हार आनी पावस उसरा येवपाच्या शक्यतायेक लागून शाळा सुरू करपाच्या तारखेंत कांयच बदल जावचो ना अशें लेगीत तांणी स्पश्ट सांगलें. गरमेची परिस्थिती पळोवन शाळेचें प्रशासन भुरग्यांक नियमीत वेळा परस पयलीं शाळेंतल्यान सोडपाक शकतात अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें. सपोज कितें जाता जाल्यार बेगीन सोडपाचें कितें करपाचें मागीर आमी कॉल घेतले. आज पावस पडटलो अशें म्हणून IMDन डिक्लेअर केला न्ही. सो मातशें थंडाय आयली जाल्यार अशी म्हणून भुरगे वतान बरे खेळटा, कांय प्रॉब्लम ना. 6 तारखेक ओपन जातले एज पर हें. आतां 1st, 2nd, 3rd, 5th आनी 11th इट वील बी स्टार्टींग. बाकीच्यांक ऑलरेडी एप्रिलांच्यान स्टार्ट जाला न्ही. सो इट वील बी कंटिन्युएशन. आनी म्हजो अंदाज आसा त्या प्रमाणे सगळे भुरगे शेनवारचीच येवचे ना. अरावंड 40 to 60% भुरगे येतले. मंडे होपफुली 90-95% भुरगे येतले. मायग्रंट ते अजुनूय आनीक 2 वीक घेतले सुशेगाद. गांवांतल्यान येता म्हणल्यार 2nd, 3rd वीक जाता. तशेंच राज्यातल्या साबार शाळांनी सुरू आशिल्ली दुरुस्ती आनी नूतनीकरणाची कामां सर्वसाधारणपणान पुराय जाल्यात. फकत कांय किरकोळ गजाली उरल्यात त्यो लेगीत बेगोबेग पुराय करतले अशी माहिती संचालक झिंगडे हांणी दिली. त्या भायर शाळा सुरू जावचे पयलीं गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधा तयार दवरपा खातीर शिक्षण विभागान गरजेचें कामकाज पुराय केलां अशें लेगीत तांणी नमूद केलें. सगळे स्कुलाचें काम कंप्लीट जालें म्हणून हांव क्लेम करूंक शकना. कित्याक आमी खूब तेंप जालो पयलीं लिस्ट धाडिल्ली आसा आनी ऑनरेबल CMनूय करून PWDक सांगिल्लें की टायमार कंप्लीट करा म्हणून. पूण आमचें सुद्दां घर समज रिपेर करपाक आमी घेता, कितें ना कितें इश्यू येता आनी डिले जाता. सगळे प्रयत्न करता पूण 100% जातले म्हणून गॅरंटी कोणूच दिवंक शकना. रिपेर पासून केले जाल्यार खंयच्यान बारीक लिकेज जावंक शकता. गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी पेडणे सो काम कंप्लीट जावपाक डिफिकल्ट जाला. कित्याक जाता की भुरगे आसतना आमी काम करूं नाका म्हणून सांगता. कित्याक ते खंयटा आनी भुरग्यांक रिस्क जाता. सो ताका काम करपाक टायम कमी मेळटा. आनी फॉर्च्युनेटली अंदू तरी पावस मातसो डिले जाला. करूं 15 मेक पावस स्टार्ट जालो. सो ह्या मातसो काम जालें जाल्यार बरें जाता. आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाकूच जाय अशी भारतीय जनता पक्षाची स्पष्ट भूमिका आसा आनी पक्षाच्या बीज समितीचे बसकेत हे विशीं स्पष्ट निर्णय घेतला अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी पत्रकारांक दिली. तशेंच आदिवासी समाजाच्या आरक्षण प्रक्रियेक नेट मेळचो हे खातीर भाजपाच्या शिष्टमंडळान गोंय राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन निवेदन सादर केल्लें. तशेंच तें निवेदन आयोगान फुडले कारवाये खातीर दिल्लींतल्या मुखेल वेंचणूक आयोगा कडेन धाडून दिला अशी माहिती लेगीत प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी मुखार दिली. STच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यानच पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय ताचो ठरावूय जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी हांची भेट घेवप हें ठरलें. पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तग खूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आनी एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा. त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले. गोंयच्या आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवचे खातीर फुडली प्रक्रिया बेगोबेग पुराय जावची हे खातीर गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचे 4 आमदार बेगीनूच केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी पत्रकारांक दिली. पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही एक लॉंग पेंडींग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे 4 म्हयने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केले. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात
आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात ते डायरेक्शन दी अशें सांगप आणि त्यामुळेच आमचे माननीय ते पार्टीच्या दृष्टिकोनाचा विचार केला जायत न्ही सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तशेंच आज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटले म्हणजे सरकार ह्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळ्यात हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ती आमचे सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यामुळे हो विशय आमचो म्हणजे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आणि त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची. थळाव्या लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपा हेतान नुस्तेमार मंत्री आनी थियेचे आमदार निळकंठ हळणकर हांणी मायणा गांवांत कामुर्ली हांगा आंतरीक रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो आरंभ केलो. ह्या वेळार मंत्री निळकंठ हळणकर हांणी आपल्या उलोवपांत मतदारसंघातल्या खाची कोनशांत उदरगत करपाची गवाय दिली. रस्तो जो आहा वा ऑटमीचा आता पावसान तर जायना पण बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट आता चालू करतले आणि वो जवळ 1,03,00,000 आहा आणि त्याच्या बरोबरच बाकीचे जी कामां आहा ही ऑलरेडी पायपलायनान आहा पावसाच्या 2 म्हयन्यांनी ती वयर जेन्ना बॅन काडटले डांबराचे तेन्ना तेवूय सगळे सरपंचान सांगला प्रमाणे सगळे रस्ते म्हाका दिसता डिसेंबरा पयलीं कामुर्लेचे सगळे कामाचे कायापालट कामुर्ल्या पासून वो पयले एंट्रन्साकूच आहा आनी हांगासून कामुर्ले आनी 4 किलोमिटर आहा सो हो एक वाडा हावजींग बोर्ड मदीं येता हावजींग बोर्डाचे ऑलरेडी केला हेवूय जालां आता खैराटांचे म्हणून आणि बाकीचे दरबार वाडो हे ऑलरेडी पायपलायन आहा जवळ जवळ आनी 2 म्हयन्यांनी वखदरी तांकां गावतले आनी डिसेंबरा पयलीं ही कामां सगळी पायपलायनान जाल्ली आसा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. आइडिया जो बदले नजरिया. मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से. आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से. आज ही महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ. प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. आज फिर लेट. ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें. या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो युगार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी संवसारीक सायकल दिसाच्या निमतान तरणाट्यांनी सायकलिंग आपणावचें अशें आवाहन केलां. सुदृढ, निरोगी आनी हरीत राष्ट्राच्या चळवळीचें फुडारपण तरणाट्यांनी करचें अशें तांणी मागलां. देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ. साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए. साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है. यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है. साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है. जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा. गोंयांत 3 ते 7 जून मजगती गोंय हवामान खात्यान पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला.
उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत ह्या काळात कांय सुवातींचेर घोग्यांनी पावस पडपाक शकता तशेंच पावसा सयत वादळी वारें जोगलां तशेंच गडगड मारपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी सतर्क रावचें अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. गोंय हवामान खात्याचे मुखेल संशोधक नहुष प्रकाश कुलकर्णी हांणी हे विशीं सविस्तर माहिती दिल्या. हो जाती है उसके बाद हमें लगभग 5 और 7 दिन उसका आगे प्रोग्रेशन के लिए लगता है. साथ ही एक वेदर सिस्टम अभी भी कोस्टल कर्नाटका रीजन के ऊपर भी एक है, उसका नॉर्थवर्ड प्रोपोगेशन भी चल रहा है. सो कंपैरेटिवली सब सिनेरियो करके मानसून का तो हमसे आगे तो चलता रहेगा. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी आज से ही. एंड साथ ही कल भी हमें मॉडरेट रेनफॉल बहुत सारे स्टेशन से भी मिला है. सो देयर इज इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम देख रहे हैं. एंड देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज. एंड उसके बाद जो अगले 7 दिन के बाद वी आर कॉन्स्टंटली उसको मॉनिटरिंग करेंगे. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 28.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि त्या खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयाविशीं केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली माहिती. भारतीय विमान सेवा कंपन्यांक इंधनाच्या मोलांत स्थिरताय हाडपा खातीर 10,000 कोटी रुपया आधार दिवपाची केली घोषणा. दिल्लीच्या मालवी नगरांत आयज सकाळी हॉटेलांत उजो पेटून 21 लोकांक आयलें मरण. प्रधानमंत्र्यांनी दुःख उक्तान आधार निधी केलो जाहीर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्य मंत्रिमंडळ बसकेत म्हजे घर येवजणेच्या विशीं घेतिल्ल्या निर्णयांची दिली माहिती. 5 जून सावन गोंयांत राबयतले 5वें गोंय नितळ गोंय मोहीम. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नूतनीकरण केल्ल्या सांखळेच्या किल्ल्याचे केले लोकार्पण. गोंयचो इतिहास आनी दायज संवसारा मुखार दवरपाक राज्यांतल्या साबार किल्ल्यांचे करतले नूतनीकरण मुखेलमंत्री. राजकीय पावंड्यार आदिवासी समाजातल्या लोकांक आरक्षण मेळप भोव गरजेचें. आदिवासी समाजातल्या आमदारां सयत जाल्ले बसकेत उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिली माहिती. थारिल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण राज्यांतल्यो शाळा शेनवारा 6 जून दिसा सावन जातल्यो सुरू. शिक्षण खात्याच्या वतीन साबार शाळांतली दुरुस्ती आनी नूतनीकरणाची कामां बऱ्यापैकी जाल्यात पुराय. शिक्षण संचालक. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.